माशेल माडापय कुंभारजुवा हांगा ग्रामस्थां खातीर खासदार निधींतल्यान उबारिल्ल्या मसणभुंयेचें उक्तावण जालें। उक्तावणाक कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, आयुष मंत्रालयाचे श्रीपाद नायक तशेंच थळावे सरपंच, पंच आनी जिल्लो पंचायत सदस्य हाजीर आशिल्ले। कुंभारजुयेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर महेंद्र गांवकार। आणि पहिल्याच पावटी अख्ख्यो ज्या चोडणा गांवांतल्या तिनूय स्मशानभूमी हांवें कामाक घेतल्यो, मागीर तेच्यान ताका रस्ते करून दिले, अशे तरेन मारली, कंपाऊंड बांदून दिले आणि त्यामुळे शेवटचो क्षण सुद्दां मागीर लोक दुख्खान असतात, सोयरे असतात, दारे असतात, गांवचे लोक असतात, गांवचो कोणी आमच्यातून गेलो नंतर त्या परिस्थितीन ते आनी त्रास भयंकर सोंसण्या सारके आसना आणि त्यामुळे आम्ही पहिल्यो 3 चोडणाच्यो स्मशानभूमी घेतल्यो आनी पूर्ण केल्यो। म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की ह्या विशयाचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट केलें। जशें गांवांत कितें तरी कार्यक्रम जातलो जाल्यार कम्युनिटी हॉलाची गरज आसता, कारण ल्हानसान गरिबांक ल्हानसान कार्यक्रम म्हणजे पणजे किंवा माशेलां वचून करप तें जायना, खर्चाच्या बाबतींत जायना आणि त्यामुळे गांवांत जर हॉल आसला ल्हान ल्हान लग्नां धरून बाकी सगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम तातूंत करूंक जाता। अशें 2 गोश्टी लक्षांत घेवन गेलीं 18 वर्सां म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की जवळ जवळ 80 कितले कम्युनिटी हॉल आमचे संपूर्ण उत्तर गोंयांत। महत्वाची गोष्ट सगळ्यो काही गोष्टी आमकां सातत्यान मेळटात, पूण स्मशानभूमी ही जी एक अशी गरज आसा, जी गरज अत्यंत महत्वाची आसा आणि जे वेळार आमच्या घरांतल्यान कोण तरी कवसता आणि खंय तरी फॅमिलीचो मेंबर जो आसा त्या मेंबराक शेवटच्या क्षणान खंय धांवप, कोणा कडेन धांवप हेजें भान उरना आणि जे वेळाचेर सार्वजनीक स्मशानभूमी खंयच्या एका मनशाक जेन्ना ताका एक खबर आसता त्या वेळाचेर बाबा ताका एक त्या वेळाचेर त्या प्रसंगाक एक पाठबळ मेळटा, बाबा ह्या जाग्याचेर वरत जाल्यार आमकां सगळ्यो काही गोष्टी जातल्यो। काही गोष्टी शेजाऱ्यां कडेन सुद्दां काही कोत्रसाण असतात, वैरसाण असतात आणि त्या मोठ्या दिमाखान किंवा ज्या तरेन जो आधार जाय तो आधार करपाक मुखार येना आणि अशा वेळाचेर हो असो एक आमच्या जिवनात असो एक प्रसंग आसता की खंय तरी मनीस ह्या संवसारांतल्यान अंतरले नंतर ताका स्वर्गलोकी पावपाक खातीर खंय तरी एक भूमी जाय पडटा आणि ती स्मशानभूमी आणि त्या स्मशानभूमीची संकल्पना आणि अश्योच तरेच्यो स्मशानभूमी संबंध गांवांगांवांत जावच्यो म्हणून सातत्यान आज प्रयत्न एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून म्हजो प्रयत्न आसतलो, भाऊचो सातत्यान प्रयत्न आसात। ताणें ह्या कुंभारजुव्यानूच संबंध उत्तर गोंयान वेगळे वेगळे प्रकल्प हातीन घेवन आज लोकार्पण करता आसतना आमकां खूब उमेद जाता। कुंभारजुव्यां स्मशानभूमी बांदिल्ल्या त्या लोकार्पणाक आमकां मुखेल पावणे म्हण लाभिल्ले खासदार आनी आयुष्य मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ, कुंभारजुव्याचे पंचायत सरपंच, उपसरपंच सुरेंद्र, त्याच बरोबर ताचे वांगडी पंच माशेलचे सौ खडपकर, सरपंच झेडपीचे आमचे सौ महिमा पंच आनी ताचे उपत्य सगळे अतिथी सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। त्याच प्रमाणे विशेष सांगपाचें म्हणल्यार कुंभारजुव्या गांवांत न्हीच ह्या पंचकोटी अशी कशीच ही ना, कसली ना, एकूच एक पार्टी म्हणटा ती माने दुसरी ही खरी आमची पहिली जावपाची, पूण आमी काही कायद्याच्या हातून सांपडलेले। ही सगळे आमच्या हांगा म्हणजे 4थी पिढी आमच्या हांगा यूज करता, म्हणून कोणाक खबर आशिल्लो की सगळे कायद्या नांवान आसपा जाय। ही भावून जेन्ना आमी सगळ्यांक पयलीं सरपंचाक जेन्ना आमी प्रपोजल दवरलें तेन्ना सुरेंद्रजी सरपंच आशिल्ले, ताणें हें रोखडेच मान रिजोल्युशन केलें आनी कित्याक तेन्ना भाऊचो प्रवास आशिल्लो हांगा पूर्ण कुंभारजुव्या मतदार पंचायती भाऊचो प्रवास आशिल्लो आनी भाऊन सांगिल्लें आमकां तुमकां कितें बेस्ट प्रोजेक्ट जाय तो दिया, आपूण तो फुडें काडटलो। तेन्ना भाऊ सरकारानूय नाशिल्ले, म्हणून भाऊचे तुमकां एक सांगपाक सोदता हें सगळं, तेन्ना भाऊ 9व्या नंबराचेर आशिल्लो प्रोजेक्टान, 9व्या नंबर। आज दिसता भाऊ 1 नंबरचो क्रॉस करून गेल्लो आसतलो, इतले भाऊन प्रोजेक्ट लोकार्पण केल्ल्या इतल्या भाऊचे प्रोजेक्टाची आसा। आयज आमकां भाऊन हांगा जी आमकां गरज आसलेली ती आमची गरज पूर्ण केल्ली आसा आनी अशेंच हांगा लोक म्हणटालो की खूब त्रास जाताले हांगा येयत जाल्यार पावसाचे जे खुबशे हे नासलेले, पूण भाऊन हांगा खुबशे फॅसिलिटी आमकां करून दिल्ली आसा। सो ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन भाऊचे खरेंच आभार मानता।